दुसरो मुद्दो आयलो आमी ते मानिना म्हणून अशें खंयचोच मनीस म्हणूं शकना जेन्ना कोर्ट नियाल दिता तो तुवें मानून घेवंक जाय आनी तुका मान्य ना जाल्यार वयल्या कोर्टान तुवें वचूंक जाय पूण तूं लोकांक सांगूं शकना आपल्याक तो मान्य ना म्हणून म्हणजे लोकांक तूं खुबळावंक शकना बरोबर आसा तुजी कांय पॉलिटिकल एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फरन्स पळयलें तातूंत एक सिनियर एडवोकेटान हे स्टेटमेंट केला काँग्रेसीच्या एका फुडाऱ्यान नांव घेना हय अशे तरेचो एक फुडार काँग्रेसच्या एका फुडाऱ्यान असो तरेचो स्टेटमेंट केला हें बरोबर न्हय बरोबर ताणी तुका मान्य नासूं तो मान्य ना तूं चॅलेंज कर बरोबर पूण तुज्या ज्या बॉडी लँग्वेजान तुवें म्हणलें आपल्या आय एम नॉट एग्रींग म्हणून तें बरोबर न्ही बरोबर दुसरें तिसरें आतां कितें हें आमकां पयलीं पासून खबर आशिल्लें जर तुमकां पयलीं पासून खबर आशिल्लें जाल्यार तुमी इंटरव्यून कित्याक जालें ना एक्झॅक्टली गव्हर्मेंटांनी तोंड दाबून बसले बरोबर ओपोजिशन पार्टीचे कोणूच मेंबर ते इंटरव्यून जावना बरोबर ताका आनी एक फनी आन्सर दिलें त्याच आदवोगादान की बँकेचें इन्विटेशन जाय म्हणून म्हणजे बँकेट आनी कोर्ट प्रोसिडींग ही तुमकां हातूंतलो फरक खबर ना हो